कुट्टी फोंडेच्या केंद्रीय विद्यालयांतल्या एका शिक्षकान एकल्या भुरग्याक बेदम मारहाण केल्ल्याची घडणूक मंगळारा घडली। भुरग्याक निमण्या हॉस्पिटलांत व्हरपाची पाळी आयली। ह्या प्रकरणात शिक्षक केदारनाथ राम हाका पोलिसांनी ताब्यात घेतिल्लो, मात FIR जाल्लो ना। गोंयांत सध्या शिक्षणीक संस्थांनी लैंगिक अत्याचाराचो आनी हेर घडणुकांच्या प्रमाणात मोठी वाड जाल्या। शिक्षणीक संस्था विद्यार्थ्यां खातीर कितल्यो सुरक्षीत आसात हाचेर आतां चर्चा चल्ल्या। मजगतीं मंगळारा फोंड्या कुट्टी वाठारांतल्या केंद्रीय विद्यालयांतल्या एका शिक्षकान रागान विद्यार्थ्याक बरोच बडयलो। ह्या भुरग्याक निमाणे उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो। उपचार करून ताका घरा धाडलो। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी शिक्षकाक ताब्यात घेतिल्लो, मात पालकांनी शिक्षकाचेर FIR नोंद करपाक न्हयकारिल्ल्यान हे प्रकरण भायले भायर मिटले। काल फोंडा तालुक्यात एक विद्यालयान जे एका शिक्षकान तेका एक विद्यार्थ्याक मारहाण केली आनी त्या मारहाणेक तेका हॉस्पिटला पर्यंत पावोवपाची की तो मार लागल्या कारणान तेका हॉस्पिटलान उपचार सुद्दां जाल्लो आसा। तेन्ना फोंडा पुलिसान ह्या विशयी ते शिक्षकाक बेश्टी चवकशी हाडून तेणी केल्ली आसा, पूण अशें आयकूं येता की तेणी परस्पर मिटयल्लें आसा प्रकरण हें आनी आयच्यान ते हेका पूर्णविराम मेळिल्लो आसा। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।